नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कोविडाची केसी जशी वाडटात तशें म्हाका दिसता चित्र हळूहळू स्पश्ट जाता. हॉस्पिटलायजेशनाच्या बाबतीचें, पॉझिटिव्हिटी रेटाच्या बाबतीचें, केसी आमच्यो कितली फास्ट डबल जातात त्या दृश्टींतल्यान. पूण एक गजाल म्हाका दिसता सगळ्याक पडटा की सादूरकाय जाय. कसल्याच गजाल गृहीत धरून जर आमी वागपाक लागले जाल्यार आनी ताजो जर फाल्यां स्फोट जालो जाल्यार तातूंतल्यान कितें जातलें हाजो कोणाक अदमास ना. सद्याक दिसता की हॉस्पिटलायजेशन्स कमी आसात, पण जर आमी सादूर रावले ना जाल्यार ती परिस्थिती तितलीच भयानक जावपाक शकता. आयची लेटेस्ट गजाल म्हळ्यार जे लोक परदेशांतल्यान देशा भितर येतले त्या सगळ्यांक 7 दिसाचें मॅन्डेटरी होम आयसोलेशन केलां. सो एक एक करून ह्यो गजाली येत रावतल्यो. कितें ह्या ग्रावंडाचेर परिस्थिती आनी एक्चुअली जेन्ना हॉस्पिटलां भितर कोणाचो जीव वता तेन्ना परिस्थिती कितें आसता म्हाका दिसता तें सगळ्यांत चड म्हत्वाचें. आनी ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर आमकां जॉयन जातात डॉ. मधू घोडकेरेकर, जे असोसिएट प्रोफेसर आसात फॉरेन्सीक डिपार्टमेंटाचे. दोतोर वेलकम. सद्याक तुमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भितर आसात, इन्चार्ज आसात. कितें आसा ऑन ग्रावंड परिस्थिती आनीक तुमी म्हाका दिसता सेकंड वेवाच्या टायमार अत्यंत भयानक अनुभव पळयलो विजवीज आतांचो जो अनुभव आसा, कितें फरक दिसता? पयले आमी म्हाका दिसता पयले डेड बॉडीचे आमी लायव्ह येयल्ले त्या डिस्पोजला लागून, आनी आमी मागलेलें की ही 2 आसा ती पयली आनी निमाणी जावची. पण आमी तितले इन्फ्लुएन्शियल न्ही दोगूय, म्हणून देवान तितलें आयकलें ना. दोनाचे 2000 जाले, आमी 4000 तेकत येयले. आनी त्याच्या नंतर म्हाका दिसता एक थोडे दीस पयले तिना नंतर एक म्हयन्याचो गॅप आशिल्लो. मागीर त्याच्या नंतर फाटले 500-550 दीस आमचे कडेन कोवीड आसा. आनी म्हाका ते 6 ते 7 दीस अशें आसा की आमचे कडेन डेथ जावना अशें. आमचे कडेन 2 फावटी कावंट सकयल गेलो. एक म्हाका दिसता पयलेच एप्रील ते मे मेरेन, तेन्ना आमी ग्रीन झोन बी डिक्लेअर केल्ले तेन्ना. आनी ग्रीन झोनचो काळ आमगेलो पयले डेथान सुरू जालो आनी त्याच्या नंतर केसी वाडत रावल्यो. फाटले कांय दीस आशिल्ले ते म्हाका दिसता जो कावंट बिलो 100 येयल्लो, 300-400 आशिल्लो. पण आमगेले ती पॉझिटिव्हिटी रेटीचेर म्हाका चड तेतूं कनेक्ट ना. म्हाजे कनेक्शन्स ते मॉर्टेलिटीचे. पयले आनी सेकंड वेवची मॉर्टेलिटी रेट पयले फावटी जवळ जवळ 2 पर 100 आशिल्ली. सेकंड वेवची जवळ जवळ 1.5 पावली आनी ती अजून 2 आसा. कित्याक ते सांगता तुमकां, जेन्ना 400 सुद्दां आशिल्ल्यो तेन्ना दोग जाण दिसा मरतालेच. युजली हांव एंटिसिपेट कशें करता, जेन्ना 400 केसीस आसता तेन्ना म्हाका खबर आसा हितूंतल्या 2 जाणांक आमी वाचोवंक शकचे ना म्हणून. आतां कितले आसा आमचे कडेन? आतां जवळ 3000 पावत येयले. आतां भंय अशें आसा की हातूंतले आमचे कडेन 2-2 दिसांक वचत आसात. म्हाका ते डिटेक्ट जाल्यार तांचें चड टेन्शन आसना, कित्याक लागून तांची केअर आसता. फाटल्या फावटी सेकंड वेव्स जवळ जवळ दोनी आमचे नॉर्थान आनी सावथान मेळोन जवळ जवळ 600 ते 700 अरावंड 400 सुमार. तुमी जे मागीर बोवाळ जाल्लो, लेट एंट्री केल्यो हें जाल्यो, त्यो अश्यो केसी आशिल्ल्यो की तांकां कोवीड जाल्या अशें कोणी सस्पेक्टूच नाशिल्ले. ते डायड एट होम. मागीर तांचे इन्व्हेस्टिगेशन करतरी ते कोवीड पॉझिटिव्ह म्हण कळ्ळें. फाटल्या 2-4 दिसां हें परत सुरू जालां. हितूंचो आमगेलो खंयचो मडगांव सापडलेलो एक बॅगर, तेजी कोवीड टेस्ट जाली, ती पॉझिटिव्ह जाली, हॉस्पिटलांत व्हरोन गेलो. काल एक आमचे कडेन कॅज्युअलिटी असोच सडन डेथ हाडलो. ताची आमी RT-PCR करतरी कळ्ळें तो कोवीड पॉझिटिव्ह. सो जितल्यो केसी वाडटात तेन्ना वी हॅव टू एंटिसिपेट प्रपोर्शनेट टू दॅट. देवान कोण कितले करून जर 5 मरता आसतात तितून 3 जाय, फायन. पूण 3 कोणाले तरी 3 मरता न्ही ते. सो मॉर्टेलिटीचे जो कोण सांगता वेस्टर्नाक इतले कमी जाल्या, ओमायक्रॉनान कमी जाल्या. ओमायक्रॉनूच कित्याक जाय आमकां? आतां 3 जाण एकठांय जाल्या फ्रंटे. पयलूचो ओरिजिनल आमगेलो डेल्टा वालो आसा, डेल्टा गेलो म्हणून कोणी सांगला. आतां हो 3रो आयला आनी 3 फ्रेंड एकठांय जाता मागीर जाण तुमी कितें जातात ते. दोतोर, पण वजो परत परत म्हणटात की मायल्ड हॉस्पिटलायजेशन्स कमी जातलीं, ताका लागून डेथ्सूय कमी जातल्यो. डोंट यू थिंक देर इज अ सिल्वर लायनींग इन दीस की इतली जरी केसी वाडल्यो
ऍटलिस्ट सेकंड वेवाच्या टायमार जे सगळ्यांनी भोगलां ते भोग परत आमची वाट्यार येवची ना म्हणून. हे तुझ्या आणि माझ्या वाट्यार येवचें ना म्हणून कोण सांगतलो? हम्म. सिंपल स्टॅटिस्टिक जेन्ना म्हणटा पळय, हांव प्रत्येक जाणाक आमी इवन मेडिकल कॉलेजी शिकयता आसतना सांगता, तुका स्टॅटिस्टिक 1 in 1 lakh म्हणटा पळय, ते मनशासाठी आय मे हॅव कोविड, आय मे नॉट हॅव कोविड, आय मे एंटर इन द कॉम्प्लिकेशन, आय मे नॉट एंटर इन कॉम्प्लिकेशन, आय मे रिक्वायर आयसीयू, आय मे नॉट रिक्वायर आयसीयू. सो प्रोबेबिलिटी कितली जाली? 50%. सो 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आय गेटिंग द इन्फेक्टेड आणि तितूंतले मुखार कॉम्प्लिकेशन. सेम आतां आमी सेकंड डोस घेतला, आमी परत सेम जालें. सेकंड डोजाक सुद्दां इन्फेक्ट जावंक शकता, म्हाका कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता, म्हाका आयसीयू जावंक जाय पडोंक शकता आनी आय मे डाय. सो फॉर इंडिव्हिज्युअल लेवल ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज 50%. इट्स अ व्हेरी व्हेरी नायस पॉयंट की एट एन इंडिव्हिज्युअल लेवल द प्रोबेबिलिटी इज 50%. की 1 लाखांतलो एक जरी मुळो तर 1 लाखांतलो एकटो तूं न्ही कित्या वेल्यान हो प्रश्न सदांच उरता. सो ताका लागून प्रत्येकान जतनाय घेवपाची गरज आसता. न्ही, बायोलॉजीक आमगे बायोमेडिकल जे स्टॅटिस्टीक आसा पळय, ताजे प्रिंसिपलूच हें. आमचे आन्सर 2+2 इज नेवर 4. अवर आन्सर इज ऑफ 2+2 इज इन बिटवीन 3.5 and 5. या करेक्ट. इट इज नॉट क्लियर मात. इट इज कॉल्ड इज बायोमेडिकल मॅथमॅटिक्स. दोतोर पण एक गजाल तुमकां सेकंड वेवा भितर ज्यो डेथ्स जाताल्यो आनी आतां तुमी जर डेथ्स पळयतात, कितें फरक दिसता तुमकां इन टर्म्स ऑफ सिमटम्स जावं ज्या तरेन सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन आसूं, कितें फरक दिसता? कालच्या ह्या 2-4 दिसांत ज्यो आमकां सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ्स वचूंक शकल्या पळय, तितूंतलो फाटलो आनी तितूंतलो कॉमन फॅक्टर हे की जाका दिसलें की म्हाका हो जोर आसा, थंडी आसा, ती म्हागेलें कोवीड न्ही अशें दिसलें तेका दे हॅव डायड लास्ट 5-6-7 days. आनी सेम फाटल्या कोविडाची जो मॅक्झिमम 300-400 ज्यो डेथ जाल्यो म्हणटा पळय, त्यो अश्योच आशिल्ल्यो. तिका डावटूच नाशिल्लें की आमी पॉझिटिव्ह म्हणून. ऑक्सिजनाचेर ब्लेम करपाक हांव त्या हितून कॉन्ट्रोवर्सी भितर सराना, पूण कितलेशे लोक अशे स्टेजीन पावलेले की तिंकां आत्तां ऑक्सिजन जाय आशिल्लें आनी तितलो फास्ट करपाक आमकां जो लेटंट पिरियड जाय आशिल्लो तो अवेलेबल नाशिल्लो. अर्दे लोक वाटेरूच गेले, कारण सगळ्यांनीच दिसलेलें हो जालो तो म्हाका जावच ना, ह्यो जाली त्यो मायल्ड सिमटम्स, ह्यो सादो व्हायरल, पयलूचो व्हायरल सेम आनी ह्यो आतां कालच्यान 2-4 ज्यो हांवें केसीस पळयल्या सेम आसा. तिंका ते आनी आतां सेकंड वेवच्यो सडन डेथ जाल्यो पळय खूबच जाल्यो. आनी तेज्या नंतर आमी सगळ्यांनी एक करूं जाय, ह्या फर्स्ट 2 वेवीक आमकां कितले वीक करून दवरल्या पळय ते व्हायरसान, ते आमकां खबर ना. कोणाकूय तुमी कोविडवाल्यांक विचारात, तांचो जो स्टॅमिना कोविड जावचे पयलीं आशिल्लो, इट हॅज नॉट कम डावन टू नॉर्मल. तूं स्वताक सुद्दां विचारून पळय. बरोबर. जो ओरिजिनल आमच्या 2 वर्सां पयलीं जो स्टॅमिना आनी जो कॉन्फिडन्स आशिल्लो तो आमचे कडेन ना आयज. आनी दिस इज अ रियलिटी. आनी फाटले जर कितले आमचे पॉझिटिव्ह जावन गेले, तितले लोक आतां चड वीक आसा पयलूच्या परस. प्लस तातूंतले आमी कितलेशे जाण आमचे आरटीपीसीआर आमी करूं ना किंवा पॉझिटिव्ह ना, हाजो अर्थ आमकां हिट करून वचूं ना अशें न्ही. बरोबर. So we should be this way. We should be more careful about our susceptibility to tackle this COVID. एक गजाल सगळे सांगतात की मेडिकल सिस्टम जी आसा इज बेटर प्रिपेर्ड म्हणून. मागीर ऑक्सिजनाच्या बाबतींत, ट्रेन्ड स्टाफाच्या बाबतींत, पेशंटाक कसो हँडल करप ह्या बाबतींत आनी इन्क्लुडींग इक्विपमेंट्स ऑर इंटरनल मॅनेजमेंट ह्या सगळे गजाली भितर एक आमची सिस्टम सद्याक तयार जाल्या अशें सगळे जाण सांगतात. तुमकां हें कितलें खरें दिसता आनी खरेंच एक नागरीक म्हणून की तितली तरी हांव समजून रावपाक शकता काय कितें की बाबा समजाक जर कोणाक कितें जालें जाल्यार व्यवस्थीत आसा इतली तरी? सुरवातीक आमगे वेवस्थीत आसतलें, पण लक्षात दवरा आमी इवन आमगेली मेडिकल सिस्टमीचे जे कायदे आशिल्ले, जी प्रिपेरनेस आशिल्ली, ती इवन 100 वर्सां पयलीं कितली सुंदर आशिल्लें तेजे पॅन्डेमीक एक्टान कळटा. आमकां पळय 2 लायले हांगसर आनी दोनूय अजून रिवोक करना. लक्षात दवरा तुमी. पॅन्डेमीक एक्टूय आसा आनी तो वचून ना म्हणून डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो जो एक्ट लायिल्लो आहा तो अजून लायिल्लो आसा. आनी डिझास्टरान कितें जाता, कित्याक डिझास्टर म्हणटा, जें तुजे कडेन मॅनेज करूंक जायना तो डिझास्टर. बरोबर. तेच्या पयलू तो एक्सिडेंट. सो डिझास्टर आसा आनी डिझास्टराचें प्रिंसिपलूच अशें की सिच्युएशन अशें येतलें, तुगे सगळें प्रिपेर्डनेस आसून सुद्दां डॅमेज तुज्या बियॉन्ड कंट्रोल वयतली. हें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें प्रिंसिपल. सगळें पळय तुमी, सगळ्यात वादळ येतलें म्हणून खबर आसा ना,
वादळ येतलें आमी प्रिपेर्डूय आसता, फाटल्या परस 10 टायम प्रिपेर्ड आसता, पूण डॅमेज जावपाचें जाताच. सो फक्त आमचे कडेन सिस्टम आसा, पूण एक सांगता तुमकां, ह्या फावटी तुमकां एक वीक पॉयंट आसतलो आमचो, जो हांव सदांच सांगता, सगळे हेल्थ सिस्टमीकूय खबर आसा. आमी फक्त डॉक्टरांनी सेकंड वेव टॅकल करूं नाशिल्ली. सिव्हील एडमिनिस्ट्रेशन आमकां तितलो सपोर्ट दिल्लो, सगळें बंद करून सिव्हील सिस्टम आमचे कडेन फूल आमच्या फाटल्यान आशिल्लें. आतां हे तितूंतले अर्दे परस चड इलेक्शनाक कामाक आसा. आनी हे दोनूय तेंचे कडेन जेन्ना तांकां मॅनेज करचें पडटा, खंय तरी कॉम्प्रोमायज जातलें. आनी तो सिव्हील सपोर्ट जो आमकां आशिल्लो, तो म्हाका दिसता ह्या फावटी आमी खऱ्यांनीच आमकां काळजी करपाक कमी जाता. तुम्ही म्हणटात इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज जो सपोर्ट मेळटालो तो मागीर मॅनपावराचोय आसतलो. ऑफिसर्स दीस रात काम करताले, सिव्हील सर्वंट दीस रात काम करताले, गाडी आशिल्ल्यो कितल्योश्योच ज्यो ह्या कामा खातीर दिल्ल्यो. तुमी म्हणटात इलेक्शन आनी ही थर्ड वेव एकामेका बरोबर क्लॅश जाल्ल्यान हे रिसोर्सीस डिवायड जातले म्हणून. खरें लोकांचे सोडून सांगतो का, हांवें जी जवळ जवळ 1,500 डेड बॉडीज हँडल केल्या, आमी स्टाफ 3 जाण कितें करता आशिल्ले. आनी आमी पिपींग आसता, आमी भायर करून आशिल्ले. आमचो भायरचो स्टाफ धाडलेलो, ESIच्यान धाडलेलो, हर्ट्समॅन वाले आशिल्ले. ते जीव तोडून रात दीस काम केलें तेणी. प्रमोद, तूं इमेजीन कर, 45 फ्युनरल्स मॅनेज करप आमच्या लेवलाचेर, ताचे मसण अरेंज करप, ताचे फ्युनरल अरेंज करप, ताका रिलेटीव कन्विन्स करप, हे 3 जाणां कडेन शक्य नाशिल्लें. बरोबर. फूल एडमिनिस्ट्रेशन. आनी इवन आमी कलेक्टर ऑफिसाचो एक ग्रूप केल्लो आमी फक्त घालपा जाय आशिल्लें, म्हाका हर्ट्समॅन रेडी ना. बट तातूंतल्यान आनी हातूंतले 2 दिसां केल्ले पॉझिटीव अनुभव सांगता तुका. पयलो तुका खबर आसा, हर्ट्समॅन मेळनाशिल्लो आमकां. सो हांवें कितें केलें की सगळे कलेक्टर ऑफिसाच्यान म्हाका हितून जे MLA आशिल्ले तांचे म्हाका हर्ट्समॅन नंबर हाडून दिले, कोणा कडेन प्रायवेट हर्ट्समॅन आसा तेंचे कलेक्टर MLAचे. सो हांवें एक नाटक केलें की जेन्ना तांची बॉडी आसा तेन्ना सांगत तिंगा हर्ट्समॅन ना म्हणून, आनी तांच्या रिलेटिवांक MLA फोन मारपा लावप. अशे 2 MLA सांगपा लागले की आमचे कडेन ड्रायव्हर ना. तेन्ना फोन हांवें घेतलो आनी MLA डायरेक्ट सांगलो की हे तुमचे वोटर, म्हणटकीर फक्त तुमकां वोट मारपा पुरतेच जाय तांकां. ते जिते असले तुका वोटींग दितले न्ही. ताका हांव कितें म्हणपाचो समजलो, तेणी धाडल्यो, तांची पब्लिसिटी दिल्यो, आनी सावथाचे सगळे MLAनी सेकंड वेक आपले हर्ट्समॅन दिले, आनी त्या खातीर आमचो उरलो लोड कमी जालो. तसोच काल परच्यान आमी जो अपील केलेलो एका पार्ट्यान कितें मास गॅदरिंग्स अवॉयड करप, आनी काल BJPन एका पार्ट्यान अनावन्स केलें की तेणी लार्ज रॅलीज कॉल ऑफ केले म्हणून. हांव हेच सांगता, आमच्या गोंयांत जर मनाक येत, इट इज पॉसिबल, कित्याक अंडरस्टँडींग आनी एकामेकाक लागींच्यान वळखल्या कारणान आनी एकामेकाचें आमकां केअर, आनी तियेंच जर आमच्या गोंयकारांचें वळखण कोण आमकां चर्रा जाता. आनी पॉलिटिशियन्स कोण आमचेच रिप्रेझेंटेटिव्ह. सो म्हाका होप आहा की दे वील एक्ट सेन्सिबल, आनी इलेक्शन जावचे टायमार जावचे आमकां जाय ते. इट इज अवर वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ 5 years, रिली सो कॉल्ड रिलिजन एज आमगेलो डेमोक्रेसी. सो वी वॉन्ट इट. दोतोर, पूण आतां इम्पॉर्टंट प्रश्न हो की इलेक्शन आसा, रिसोर्सीस डिवायड जातले, डेफिनेटली डिवायड जातले, नंबर्स वाडटात. होपफुली आमी मागतात की हॉस्पिटलायजेशन्स त्या गतीन वाडची न्ही. पूण तुमचे आतां राजकीय पक्षा कडच्यान अपेक्षा कितें? जेन्ना हें आतां इलेक्शन आमी सांगतात की फुडल्या 3-4 दिसां भितर केन्नाय डिक्लेअर जावपाक शकता म्हणून, तेन्ना राजकीय पक्षा कडच्यान एक मेडिकल प्रोफेशनल म्हूण तुमची अपेक्षा कितें? कितलेच लोक म्हाजे कडेन उलयता आसतना म्हणटाले इलेक्शन कमिशनान हें करपाचें तें करपाचें. लक्षांत दवर, आमचें इलेक्शन कमिशन आसा तें जगांतलें सगळ्यांत वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टीव इलेक्शन कमिशन. आतां कोणाक रिजल्ट फेवरेबल आसना ताका क्रिटिसायज करतलो, हें करतलो, तरी पूण हार्ट टू हार्ट तेंचो आमचो विश्वास आसा. सो दे वील कम विथ देर स्ट्रेटजीज. पूण दुसरी गजाल आमी हें पळोवपाक जाय की TN शेषनाक जें केल्लें तें आयज परत गरज आसा. TN शेषनान जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना सगळ्यो रॅली कॅन्सल केली. बेजिकली ह्यो व्हडल्यो मिटिंग्स ज्यो आसा त्यो कित्याक आशिल्ल्यो की एकाच बरोबर एका मॅसेजीक परत सगळ्याक कन्विन्स करचे परस एक गांवांत व्हडली मिटींग घेवप आनी तेजो लिडरांचो एक 4-5 लिडरांचो जो कितें मॅसेज किंवा विजन जें आसा तें लोकां मेरेन पावोवपाचें. आज हे आतां हे कोविडान आमकां इतलें शिकयलां. म्हाका दिसता पयलीं म्हणटा ती प्रिंट मिडिया बंद पडली त्या 4-5 दिसां.
तुमचे आमगेले स्टुडिओ अक्षरशः तुमचो कोण स्टाफ जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 म्हयने स्टुडिओ कोण येयलेच ना. एक दोग जाण तुम्ही ऑनलायन सगळे वर्क फ्रॉम होम मॅनेज केले बेसिकली. पण तुम्ही जे इन्फॉर्मेशन तुमच्या ऑडियन्साक पावोवपाक आशिल्लें ते 1 मिनटा खातीर बंद केलें ना. इनफॅक्ट तुम्ही आता चड इन्फॉर्मेशन मोर टेक्नॉलॉजी वापरले. तोच मेसेज आता थ्रू डिजिटल मिडिया दे शुड स्प्रेड टू देअर वोटर्स. इतलें सिंपल आसा. बाकीचे म्हणटा ते कितें करपाक ते तांकां करपाक कोणीच थांबना. आनी कितले जरी तुम्ही बॅन्स आसा कितले हे करूं ते करूं ते करतलेच. पण बेसिकली जी इवन आता डोर टू डोर कॅम्पेनिंग 400-500 लोकांक जर घेवन वचत तुम्ही सगळ्याक स्प्रेड करीत रावतले ते. बरोबर. आता डोर टू डोर कॅम्पेन म्हणटा आमी आनी कोण तरी सांगता ओपन स्पेस. सादी गजाल आसता. आता एक ग्राउंडार हांव एक हें ऑर्गनायज करता मिटींग करता. ग्राउंड कितले आसता जे स्पोर्ट्साचे ग्राउंड आसता ते धाकटो म्हणटा तो 60x60 म्हणजे 3600 स्क्वेअर मिटर. त्याच्या व्हडले आहा ते 80x80 आनी मागीर मुखावयले स्टेडियम 200x200 समज धाकटो जो आमकां 60x60 आहा 3600 तातूंत एका स्क्वेअर मिटराक एकट्याक जर उबो केलो तुवें जाल्यार सुद्दां मॅक्झिमम 3000 जावंक शकता. 5000 तूं एकोमोडेट करूंकूच शकना तूं. आनी हाफ द स्पेस म्हणटा तितूंत मॅक्झिमम तूं 1000 म्हणटा हे सोशल डिस्टन्सिंग जालें. ते तूं गाडयेन बी काडटलो बसींक एकटें बरोवन हाडटलो तांकां किंवा ते एकटे ट्रॅव्हल करतले. सो वी आर इनवायटींग बीग ट्रबल फॉर इट. तर लास्ट प्रश्न म्हजो लोकांक तुमचो संदेश कितें आयचे घडयेक. कारण येस आतां केसी वाडटा त्यो पळोवन परत मातशे आमचे जे मास्क खाडकीचे सकल नाकाचे सकल पाविल्ले ते मातशी वयर सरतना दिश्टी पडटात. पूण तरी आसतना एक खंय तरी सद्दां एक 2 गजाली आहात. एक असो रिलॅक्स जाला मनीस की चल व्हडली कांय ना म्हणून. दुसरी गजाल जी जाल्या ती एक फॅटीग आयला पॅन्डेमीक फॅटीग आयला. ह्या समाजा खातीर लोकां खातीर तुमचो आज मेसेज कितें. एक म्हणल्यार जो तुमी आमी आतां म्हणजे जेन्ना एक्चुअल कोवीड पावचे पयलीं जे लॉकडावन जाल्लें पळय तेन्ना कोविडा शिवाय कोणाक एकामेकाकूच आमी भिताले. आनी जेन्ना एक्चुअल कोविडान हेवॉक केलो आनी आतां आमी तो स्टॅटिस्टीक एकामेकाक सांगता कितें उमके कडेन तेजे सिम्पटम्स मायल्ड आसा मॉर्टेलिटी वायल्ड आसा पूण इन्फेक्टिविटी चड आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली बरोबर सगळ्यांनी लक्षांत एक दवरपाक जाय की सगळ्यांत प्रिकॉशन म्हणल्यार टेस्टिंग. तुका आमी जर कितले मास्क घालुया ना घालुया कितले तरी जातलें पण मातशें तुमकां डावट येयले नाक व्हांवता मातसो जोर आसा तुमच्या खातीर तुमच्या फॅमिली खातीर सोसायटी खातीर प्लीज वचून टेस्ट करात. आनी एक जालो सद्या आमचे कडेन रॅपीड टेस्टिंगाचें आशिल्ल्या कारणान आपुणूच टेस्ट करता आनी ताजो कोणाक कळत म्हणून आपुणूच स्वता. सो हेल्थाक चला RT-PCR करा रॅपीड करून घेया आनी शुअर दॅट इवन टेस्ट येयली सुद्दां जाल्यार एकदां फर्स्ट टेस्ट आसूंक शकता. तेन्ना जो पर्यंत तुमी कंप्लीट बरें जायना तो पर्यंत तुमी केअर घेत रावा. 10 दिसांचो कन्सेप्ट आसा तोय तुमकां बरो सांगता. 10 दिसांचो आसा फक्त एका कडेन दुसऱ्या कडेन वचपाचो. 10 दिसांनी तुमी परफेक्ट बरें जाले अशें ना. कोविडाचो आफ्टर इफेक्ट जो आसा तो नेमको कितलो तेंप चलता हेंय अजून कंप्लीट क्लॅरिटी येवना. इवन कोविड कोणी जाल्या तेन्ना परत तांकां इन्फेक्शन जावचें न्ही हाचेय काळजी घेयात. तेच बरोबर तुमचे नॉर्मल हेल्थाची काळजी सुद्दां पयलूचे परस चड घेयात. चड केअर घेयात. तुमचेंय घेयात तुमच्या फॅमिलीचें घेयात आनी सोसायटीचेंय घेयात. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोर की आमी पयलीं सावन सांगतात की पॅनीक जायनाकात बट सादूर रावात म्हणून. हें इतल्याच कारणां खातीर जेन्ना परिस्थिती हाताच्या भायर वता ताका आमी म्हणटातच परिस्थिती हाता भायर गेली म्हणून कारण आमच्या हाता कांय उरना. सो ती परिस्थिती जेन्ना तयार जातली तेन्ना एक्चुअल ताजो परिणाम आमच्या वेवस्थेचेर कितें जातलो हें आमी चिंतपाक शकनात. ती परिस्थिती कित्याक हाडपची विशाची परीक्षा कित्याक. आय थिंक म्हाका दिसता ही सगळ्यात सादी गजाल विशाची परीक्षा कित्याक हें म्हाका दिसता प्रत्येकान लक्षांत दवरचें. दोतोरान एक बरो मुद्दो सांगलो जरी आमी सांगलें की 1 लाखांतलो एकूच मनीस जर मरतो म्हणून जाल्यार फॉर एवरी इंडिविज्युअल इट्स अ 50-50 चान्स की तो एक मनीस कोण हें आमकां खबर आसना. आमी तकल्याक धरून रावतात की आपूण न्ही म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्या दृश्टींतल्यान ती जे गांभीर्य आसा तें समजून घेवचें त्या प्रमाणे वागचें आनी तें वागपाची पुराय ताकद गोंयकारा कडेन आसा
हें हांव मानतां, इतल्याचेर थांबतां. दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग आनी इतले बरे इनपुट्स दिले, कारण ज्या रितीन तुमी सेकंड वेवाच्या टायमार काम केलां, डॅट टू विथ हँडलिंग सो मेनी डेड बॉडीज इज अ व्हेरी व्हेरी ट्रॅजीक थिंग. हॅट्स ऑफ टू यू अँड कमेंडेबल वर्क. परत मेळया. म्हाका दिसता आमी थर्ड वेवा भितर पावल्यात आनी एक फुडले 2-3 आठवडे क्रुशल आसात. बट परत जशे दीस वतात तशे अनुभव शेअर करूनच आमी मुखार वचपाचे. परत मेळया. बट थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. पळयत रावात प्रुडंट. सगळ्यांचोच आता जन्म मरणाचो प्रश्न. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.